प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्या आयताराक आमकां सगल्यांक विशय दिला आनी विशय म्हणल्यार शेजाराचे ते शेजाराक दिवपाक आनी देवाचे ते आमी देवाक दिवंक। जाल्यार भाव भयणीनो, हो ल्हानसो नियाल आमच्या जिविताचेर नदर मारतना आयच्या दिसाक भाग्योन पावलो आमकां दुसऱ्या वाचपान सांगता, आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी बोरवोशान जिवंक आमकां तो दर एकल्याक एक नमुनो जाल्लो आसा। जाल्यार आयचे शुभ वर्तमान आमकां आयच्या दिसाचो प्रश्न आमच्या जिविताचो सुटावो करून दिता, ते म्हणल्यार सोमराजाचे ते आमी सोमराजाक दिवंक आनी देवाचे ते आमी देवाक दिवंक। जाल्यार भाव भयणीनो, होच विशय फुडें वतना ल्हानशी गोत एका शिक्षका सवे जाल्ली तुमकां सांगूंक सोदतां। एका शिक्षकानूय आपल्या भुरग्यांकूय चायेकूय व्हेले आनी जेन्ना चायेक वतना अवचितूचूय जायते तरेची कापां ग्लास थंयसर दवरलेवूय आनी भुरग्यांक जेन्ना चाव पिवचो वेळ पावलो तेन्ना भुरग्यांक सांगलेवूय, तुमकां जाय तें काप काडून तुमी चाव पिवंक शकतात। भुरगीं बऱ्यांतलें बरें काप भितून काडूंक लागलीं आनी शेकी जेन्ना ती चाव पियेली तेन्ना शिक्षकान ताका विचारलें, तुमी सगल्यांनी चाव पिवंक बऱ्यांतलें बरें काप कित्याक भितून काडलें? ताणें म्हणलें, आमकां बरें दिसता देखूनच आमी भितून काडलें। आनी शिक्षकान सांगलें, सगलीं कापां एकूच तरेचीं आसलेलीं कोरी, तुमचो हेतू जावन आसलो फकत चाव पिवपाचो जाल्यार कापां दुसरीं दुसरीं हातींत घेवन तातूंत कसलो फरक तुमच्या जिवितांत जालो? ओय म्हज्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत तशेंच जाल्लें आसा। जायते फावटी आमी आमच्या जिवीत सोडून जिविताचेर नदर मारलेली सोडून आमी आमची नदर संवसाराचेर मारली आसा। देखूनच आमच्या जिविताचो हेतू जायते फावटी आमी सोडून आमचो हेतू संवसाराची गिरासकाय एकठांय करूंक जाल्लो आसा। जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानाचेर नदर मारतना आनी आमच्या जिविताचेर नदर मारतना आयच्या दिसाक पयली वस्त ती म्हणल्यार आमी घडये संवसाराचेर नदर मारतात, आमच्या बऱ्या गिन्यानाचेर नदर मारतात, पूण आयच्या दिसाक देवाचें उतर सांगता, आमकां व्हडल्यांतलें व्हडलें देणें दिल्लें आसा, तें म्हणल्यार आमचें जिवीत। जाल्यार आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक आमकां गरज आसा, आमच्या जिविताची नडसुणी आनी बदलणी करूंक आमकां गरज आसा। तेन्नाच भाव भयणीनो, आमी देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक पावतले, कित्याक देवान आमकां सगल्यांक व्हडलें देणें दिल्लें आसा, तें म्हणल्यार आमचें जिवीत। आयच्या दिसाक दुसरी वस्त ती म्हणल्यार आमच्या जिवितांत आमी घडये संवसारान भूल जाल्ले आसात, आमचे घडये प्रश्न आसत आसतले। संवसारान जेन्ना आमी गिरासकाय एकठांय करतात, संवसारान आमी जेन्ना गिन्यान एकठांय करतात तेन्ना घडये आमकां प्रश्न आयिल्लो आसा, तितली सगळीच गिरासकाय आमी कितें करची? हुस्क्यान आमी संवसाराच्या भुल्लेलीं आसात, पूण आयच्या आमच्या प्रश्नाक जबाब दिल्लो आसा, तें म्हणल्यार जें कितें संवसाराचें आसा तें आमी संवसाराक दिवंक, जें कितें आमच्या देवाचें आसा तें आमी देवाक दिवंक। जायते फावटी घडये आमच्या जिवितांत घडये आयताराच्या मिसाक घडये आमी येवंक ना, दुसऱ्या घडये रोजराक आमकां वेळ मेळूंक ना, कसली घडये गोत म्हजी आनी तुमची जाल्ली आसा, कित्याक आमी संवसारान इतली बुडलेलीं आसात, आमकां घडये देवाचो उगडास जायते फावटी येयना, वो घडये जायते फावटी आमच्या देवाक आमी फाटीं दवरलो आसा। जाल्यार आयच्या दिसाक आमच्या प्रश्नाक जबाब दिल्लो आसा, तें म्हणल्यार आमी संवसाराचें आसा, वो संवसाराचो वेळ आसा तो आमी संवसाराक दिवंक, संवसाराचें कितें आसा तें आमी संवसाराक दिवंक आनी देवाचें कितें आसा तें आमी देवाक दिवंक। आमकां दुसरी वस्त उलो मारता। जाल्यार मागुया भाव भयणीनो, आमी सदांच देवाचें आसा, देवाचो वेळ आसा तो आमी सदांच देवाक दिवंक, संवसाराचो आसा तें संवसाराक आमी दिवंक। आनी आयच्या दिसाक निमाणी वस्त आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी ल्हान आसलो तेन्ना आमची आवय सदांच म्हणटाली, जाग्यार आसात त्यो वस्तू तुमी जाग्यार दवरच्यो। वय म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक निमाणी वस्त ती म्हणल्यार आमी आमचें जिवीत आनी आमचें देवस्पण, आमची ओत्मीक वाडाय आमी जाग्यार घालूंक आमकां देवाचें उतर उलो मारता। जायते फावटी घडये आमी प्रश्न घातात करी, जे आमकां नाका ते आमी उलोवंक सोदतात, नाका ते आमी करूंक सोदतात,
पूण आयच्या दिसाक भाव भयणीनो आमकां आमचें जिवीत आमचें देवस्पण आमचें मनीसपण सगळेंच भाव भयणीनो जाग्यार घालून वो तयार घालून आमकां देवाचे उतर उलो मारता. जाल्यार भाव भयणीनो मागुया ह्यो 3 वस्तू आमच्या जिवितान करूंक. आज आमकां सगल्यांक देवान जबाब दिल्लो आसा तो म्हणल्यार संवसाराचें तें आमी संवसाराक दिवंक आनी देवाचें तें आमी सगळीं देवाक दिवंक. देखूनच आयच्या दिसाक मागुया हे जिविताचें देणें आमी जियेतना बोरवोशान जिवूंक विस्वासान जिवूंक आनी आमची ओतपीक वाडाय करतना जें संवसाराचें आसा तेंच आमी संवसाराक दिवंक आनी जें कितें देवाचें आसा तेंच आमी देवाक भेटूंक आमकां धीर आनी बोल ह्या आयताराक मागुया.